हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेला पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तेंच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर खंयच्यो खंयच्यो घडामोडी जाल्यो त्या सगळ्या घडामोडींचो धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यात पयलीं वचूया न्यूज एंकर गौरीश परब आमोणकारा कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची म्हत्वाची अपडेट। 13वो राज्य रस्तो सुरक्षा सप्तक सुरू जाल्लो आसा। ह्या दरम्यान उक्तावणा वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान अशें विधान केलें की गोंयांत जी सद्या अपघाताची प्रमाणां वाडत आसा ते सगळे पळयत जाल्यार भिवपाची खंय गरज ना। सर, हेजेर आळो हाडपाक जाय जाल्यार पयलीं सोरो पिवन गाडी चलोवप, त्याच बरोबर फोनार उलोवप, हेल्मेट न वापरता गाडी चलोवप, ह्या सगळ्या गजालींचेर आपणें लक्ष दिवपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें म्हटिल्लें आसा। त्याच बरोबर प्रवाशी बशी ज्यो आसात तांच्या ड्रायव्हरांची सुद्दां ती तपासणी करतले। त्याच बरोबर भायल्या राज्यांतल्यान ज्यो बशी आसात तेंच्यो तपासणी वेळार करतले चेक नाक्यांचेर अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। आतां ह्या येरादारी रस्तो सुरक्षा सप्तकाच्या निमतान येरादारी संचालनालय वेगवेगळ्या वाठारांनी वचून ही रस्तो येरादारी सुरक्षा आनी जागृताय कशी घडोवन हाडटली, तशेंच ह्या अपघातांचेर नियंत्रण कशें हाडचें हाचेर जागृताय करतले। सो हो जो रस्तो सुरक्षा सप्तक आसा तो 13वो आसा, तो 14 ऑक्टोबर ते 20 ऑक्टोबर मेरेन चलतलो। सो अशी म्हायती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलेली आसा। आयच्या दिसातली सगळ्यात म्हत्वाची अपडेट आशिल्ली की रस्तो सुरक्षा सप्तकाक आयच्यान सुरवात जाल्या आणि हो सप्तक 20 तारखे मेरेन चलतलो। हो सप्तक सुरू आसतनाच एक पिडणेच्यान एक वायट बातमी सामकार येता, ती म्हटल्यार रस्ते अपघातात एकल्यार जाग्यारूच मरण जालें जाल्यार दुसरो गंभीर जखमी जाल्लो आसा खंय। सविस्तर बातमी साताच्या बुलेटिनान पळयात। फुडें वचूया आमचे न्यूज एंकर समिता कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। एका वटेन सरकार शेतकाऱ्यांक स्वयंपूर्ण जायत म्हणून सांगता आनी दुसऱ्या वटेन तांच्यो जमनी ताब्यान घेता। तर हें बरोबर न्ही। तर कोंकण रेल्वे प्राधिकरणान दक्षिण गोंयच्या कांय शेतकाऱ्यांच्यो जमनी ताब्यान घेतिल्ल्यो आसा। हे शेतकाऱ्यांक लेगीत मान्य ना आनी खंयच्या परिस्थितीत तांकां तांच्यो जमनी परत मेळोवन दितलो असो यत्न आपूण करतलो म्हणून दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यातो फर्नांडिसान सांगिल्लें आसा। तशेंच केंद्रीय मंत्र्या कडेन उलोवप करून प्रश्न सुटावो करतलो अशें तांणी ह्या वेळार सांगलां। ही बातमी सविस्तर साताच्या बुलेटिनांक पळयात। रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणा खातीर कोंकण रेल्वे प्राधिकरणान शेतकारांच्यो जमनी ज्यो घेतिल्ल्यो त्यो तांकां परत मेळोवन दिवपा खातीर आपूण यत्न करतलो आनी गरज पडली जाल्यार शेतकी मंत्र्या कडेन उलोवप करतलो अशे तरेचें स्टेटमेंट दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यातो फर्नांडिसान केला। फुडें वचूया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। आयच्या दिसाची म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार कळंगूटच्या थळाव्या चलयेचो पर्यटकांनी विनयभंग केल्ल्यान कळंगूटच्या लोकांनी रस्त्यार येवन बरोच बोवाळ केलो। तशेंच ह्या चलयेचेर नाका जाल्ले कमेंट्स केल्ल्यान त्या पर्यटकाकूय कळंगूट पुलिशेन तांकां अटक केल्ली आसा। गोंया भायले पर्यटक जे गोंयांत येतात तांची मानसिकताय कितें आसा गोंया बद्दल ती कळंगूटचे कालचे घडणुके उपरांत दिसून येयल्या। एक चली रस्त्या वयल्यान चलत वयताली आनी ते चलयेक रस्त्याक कुशीक उबे राविल्ल्या कांय पर्यटकांनी आती हो क्या अशें विचारलें। तें आयकून ते चलयेक धपकोच बसलो। ताणें आपल्या फ्रेंडाक आपयलें तेन्ना ती गाडी तांची आडावन धरली। उपरांत पुलीस आयले। ह्या प्रकरणात 2 जाणांक अटकय केल्या। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान स्टेटमेंट केला की अशे तरेचे प्रकार घडले जाल्यार तांकां कशें सोडचे नात म्हणून। फुडें वचूया आमचे न्यूज एंकर दिप्ती कडेन, ताच्या कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट।
जम्मू काश्मीरात 6 वर्सां उपरांत राष्ट्रपती राजवट उठले आणि सध्या त्यांचे स्वतंत्र सरकार स्थापनेचो जो मार्ग आसा तो मेकळो जाल्लो आसा. आयतारा राती हे विशींची अधिसुचोवणी जी आसा ती केंद्र सरकारान जारी केल्ली आसा. तर आतां रोखडोच ओमर अब्दुल्ला जो आसा तो नॅशनल कॉन्फरन्स ह्या पार्टीचो जो आसा तो मुख्यमंत्र्याचो पदाचो ताबो घेतलो. आनीक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार गोंयच्या कदंब बशींच्या ड्रायव्हरां खातीर कर्नाटकात जायरात प्रसिद्ध जाल्या. नेमकी ही बातमी जी कितें आसा ती सविस्तर आमी गोमंतक टीव्हीन हो रिपोर्ट केल्लो आसा तो तुमकां आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्स तशेंच 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटलो. तर आजच्यो ह्यो सविस्तर बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर देश विदेशांतल्यो म्हत्वाच्यो अपडेट पळोवपा खातीर 8:30 वरांचेर टॉप 25 हे बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाकात. हे बुलेटीन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव सुशांत गावस. हे बुलेटीन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वत्याचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा. तर ते सगळे जमिल्ले आसा. ह्याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिझास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही.